कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. मेळावलेच्या लोकांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो गोंयच्या कुळमुणकारांचो आवाज आनी गाकुवेत संघटनेन केला खर निशेध. पुलीस निरीक्षक सागर एकस्कर आड राष्ट्रीय एसटी आयुक्त आनी राष्ट्रपती कडेन केल्या कागाळ. फकत वेपाऱ्यांकूच न्हू जाल्यार पालिका कायद्यांतले दुरुस्तीचो सगळ्यांकूच जातलो त्रास म्हणटा NGO. आयतार दीस गोंयांत सापडले कोरोनाचे 66 दुयेंती. दुसरे वटेन बर्ड फ्लूचो आसा धोको. आनी आतां आयच्यो खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 18,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. भारतांतलो रिकवरी रेट खूब बरो आसा. सध्याचो रिकवरी रेट 96.42% आसा. कोरोनाक लागून मरण पावप्यांचें प्रमाणूय बरेंच देंवलां. हें प्रमाण 1.44%चेर पावलां. तशेंच एक्टिव्ह केशींचो आंकडो सेगीत 20व्या दिसाय देंविल्ल्याचें दिसून आयलें. भारतात एकाच दिसात 18,645 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 201 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 19,299 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,04,50,284 चेर पावला. 1,50,999 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले, जाल्यार 1,75,950 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. एक्टिव्ह केसींचो आंकडो देंवून 2.23 लाखांचेर पावलो. कोरोनान खास्तिको काडपाक लायिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां 19.65 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र सगळ्यात फुडें आसा. उपरांत कर्नाटकांत 9.26 लाख, आंध्र प्रदेशात 8.84 लाख, तमिळनाडूत 8.25 लाख आणि केरळात 8 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जगभरात एकाच दिसात 8 लाखां परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो वाडून 9 कोटींचेर पावलो. 19.36 लाख लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 6.45 कोटी दुयेंती बरे जावन घरा गेले. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. 2.14 कोटी केशीं सयत अमेरिका पयल्या नंबराचेर आसा. 1.4 कोटी केशींची नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर आसा. उपरांत ब्राझीलात 79.61 लाख, रशियेत 33.79 लाख आणि युकेत 28.57 लाख केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हरियाणात बर्ड फ्लू पातळिल्ल्याचें दिसून आयलां. पंचकुल जिल्ल्यांतले 2 पलटींतले नमुने पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत सरकारान हाचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर 9 पंगड धाडून दिल्यात. ह्या रोगाचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर पशुसंवर्धन खात्यान प्रभावित राज्यांक मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. आतां मेरेन केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आनी उत्तर प्रदेशात हो रोग पातळ्ळा. कोंबड्यो आनी बदकांच्या नमुन्यांचे तपासणे उपरांत हो बर्ड फ्लू आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. गुजरातांतल्या सुरत आनी राजस्थानांतल्या सिरोही जिल्ल्यांतय बर्ड फ्लू पातळ्ळा. शेकड्यांनी कावळे आनी बदकां मरण पाविल्ल्यान लोक अजापीत जाल्लो. मरण पाविल्ल्यो कोंबड्यो आनी कावळ्यांचे नमुने घेवन ते तपासणे खातीर धाडून दिल्यात. बर्ड फ्लू पातळिल्ल्या राज्यांक हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करपाक सांगल्या. उदका स्रोत, मार्केट आनी पोल्ट्री फार्मांची सारकी तपासणी करची अशी सुचोवणी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मेळावलेच्या लोकांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो गोंयचो कूळ मुणकाराचो आवाज आनी गाकुवेत संघटनेन खर विरोध केला. तशेंच पुलीस निरीक्षक सागर एकस्कर आड तांणी राष्ट्रीय एसटी आयुक्त आनी राष्ट्रपती कडेन कागाळ केल्या. सागर एकस्कराचेर बेगिनांतल्यात बेगीन कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. मेळावलेच्या लोकांक न्याय दिवन प्रस्तावीत IIT प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो अशी तांची मागणी. 2 दिसां पयलीं घडलेले घडणुकेक लागून मेळावलेचो लोक बरोच चळवला. आपली जमीन वांटोवपा खातीर मेळावलेच्या लोकांनी सुरू केल्लें आंदोलन आनीक खर केलां. जमीन मेजपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक आडोवपा खातीर जमनीर न्हिदिल्ल्या बायलांच्या आंगार पांय दिवन पुलीस फुडें गेल्ल्यान लोक बरेच चाळविल्ले. उपरांत दबाव तंत्राचो वापर करून सरकारान थळावो लोक आनी कांय फुडाऱ्यां आड कागाळी दाखल केल्ल्यो. मेळावलेच्या लोकांक तेंको दिवपाक आनी घडलेल्या प्रकाराचो निशेध करपा खातीर गोंयच्या कूळ मुणकारांचो आवाज आनी गाकुवेत संघटनेन आयतारा पत्रकार परिशद घेतली. गोंयच्या दरेका तालुक्यांत वचून हाचेर जागृताय करपाचो निर्धार ह्या संघटनांनी उक्तायलो. रमेश तवडकराक आमी स्पेशली रेस्पॉन्स सांगला इमिडिएट सुमोटो घे मॅटराचेर आनी
तो इमिडिएट PIचे FIR रजिस्टर कर, का ताका ही इज हॅव्हिंग अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. सो ते अजून त्यांनी काय केलं ना. शेवटी आम्ही नॅशनल कमिशनाक बरयल्ले आसा, नॅशनल कमिशन चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅनाक बरयल्ले आसा, आनी तेजें कॉग्निजन घेवचें म्हणून तें ऑलरेडी आमी सांगलां. आनी तेंय सांगलां की ST कमिशन गोंयचें कांयच कॉग्निशन कांय घेवंक ना म्हणून आमकां तुमकां रिपोर्ट करचें पडटा म्हणून तेणें आमकां हें केल्लो सर. दे वील लूक इन द मॅटर. सेकंडली आमी पेटिशन केला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आनी व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तांकांय सांगलें आसा की मेळावली जी डेमोक्रेसीचो मॉडल जाल्लो आसा ते डेमोक्रेसी थंय रिस्टोर करची आनी लोकांक त्या लोकांक न्याय मेळोवन दिवचो. तरेन PI पोस्टर आनी त्या बायलेचे पोटाचे पांय घेवन जो गेलो बायलेचे भुरग्यांक लेडीज पोटाचे करता कोणाच्या हाताचे पांय घेवन केल्ले आसा. तेजेर इमिडिएट एक्शन जावपाक जाय तें आमकां बरयल्लें आसा. तशेंच तांकां न्याय दिवपाक जाय. तेंचें लँड ग्रॅबिंग तें चालू आसा तें स्टॉप करचें आनी तांकां न्याय दिवचो आनी IIT तशेंच तांकां शिफ्ट करचो मेळावली. आनी जे IIT प्रोजेक्ट मेलावली गांवांत जो प्रपोज केला तो इमिडिएट आनी स्क्रॅप करचो आनी खंय दुसरे कडेन वचचो. आमी सरकाराक 7 दिसांचो टायम दिता, नाजाल्यार हे मुवमेंट ऑल ओवर गोवा वयतले. काल आमचो मडगांव जाला, आयज फोंडा आमचो प्रोटेस्ट आसतलो. तेजे नंतर आमी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर गांवगिरी फेडरेशन प्रोटेस्ट करतले. जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत हें चालूच उरतलें आंदोलन. डबल गेम खेळटात. हांकां फक्त खुर्ची जाय म्हणून डबल गेम खेळून आपली खुर्ची प्रस्थापीत करता आनी लोकांक बारीक लोकांक गोंयकारांक यूज करता असो प्रश्न जाता. तेन्ना सगळे गोंयकारांनी हेजेर सारको योग्य विचार करचो आनी हे मेळावलीकार भाव उलो मारतात तांकां आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी आमचें गोंय आमी सांबाळपाक लागून प्रयत्न करचो. तशेंच आतां जो वस्तुसिद्ध प्रश्न काडलो जाल्यार थंय झाडां पेडां आसा ते अभयारण्य म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसात. तर जनावरां खंय वतली थंयची? जनावरां येवन पणजे रावतली, पर्वरे रावतली सेक्रेटरिएटान? हो विचार करपाक जाय आमी गोंयकारांनी. जे लोक ज्या जमनीर रावता तेमी जो गांव बसयलो आयज तांकां भायर काडून उडोवपाचें षडयंत्र हांगा चल्लेलें आसा. सो हें कित्याक लागून चल्ला हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. जर IIT घालपाचें आहा गोंयांत जाय तितक्यो जमनी आसा. इवन पयर स्टेटमेंट केला हो आमचो प्रेसिडेंट ऑफ BJP सदानंद तानावडे की आपूण पर्रीकराचें स्वप्न पूर्ण करता. हें स्वप्न पर्रीकराचें आसलेलें खंय IIT करपाचें. तेका एक क्वेश्चन हांव विचारपाक सोदता. जर तेका IIT करपाचें आसली आनी पर्रीकराचें स्वप्न पूर्ण करपाचें आसलें, तेणें जागो सांग्यार दवरलेलो. तेणें सांग्यार जागो सिलेक्ट केलेलो जाल्यार तुमी कितें मेळपाक लागून हो IIT प्रोजेक्ट आसा तो त्या लोकां कडेन व्हेला. आदिवासी समाजाचो आमदार आसून लेगीत मेळावलेच्या प्रकरणाचेर वग्गी आशिल्ल्या मंत्री गोविंद गावडेचेर रामकृष्ण जल्मीन फोग काडलो. ह्या प्रकरणाचेर राजकीय पोळी भाजून घेवपाचो यत्न करपी उटास संघटनेचेरय तांणी शाब्दीक फार सोडलो. पळयात. बरें, तो गोविंद गावडे जो आसा तो आतां ST समाजाचो लिडर आनी समाजाचो थंय तो हें आसा, ट्रायबल मिनिस्टर आसा. जाल्यार हेका मिनिस्टराक हे ST म्हणून खबर ना. तेणें खरें पयलीं हांगा उबो रावपाक जाय आशिल्लो, मागीर तो रावना. मागीर दॅट मिन्स ताजे कडेन सरकाराक कितें साठे लोटे आसात आनी असले साठे लोटे करणारे लोक आमकां ST समाजाक लिडर म्हणून नाका. प्रकाश वेळीपाक फोन करून सांगलें. प्रकाश वेळीप थंय इन्क्वायरी करपाक गेला. 9 म्हयने आंदोलन चालू आसा आनी आतां तो प्रकाश वेळीप थंय इन्क्वायरी करपाक गेल्लो आसा की नुकसाण कितें जाल्लें आसा तें. तिसरो आसा तो उदय गांवकार जो आसा तो डायरेक्टर थंय बसलेलो आसा. तेकाय फोन करून सांगला. तो आमगेलो हो कोण तो नामदेव फातर्पेकार गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष आसा, तेकाय बी आमी फोन करून विचारलेलें. तर तो आमकां विचारता 9 म्हयन्यान आमी खंय केन्ना जागे जाले काय म्हणून. अशा प्रकारचे हे समाजाचे लिडर म्हणणारे हे अशे कित्याकले उत्तर दितात आनी हांकां समाजाचें कांय पडलेलें ना. हे फक्त एक इलेक्शन येयलें, इलेक्शनाक एक वर्सभर आसा पयलीं म्हटल्यार हे रॅली काडटात, सभा घेतात, स्किमी वाडटात आनी लोकांक भुलयतात आनी मतां घेतात. शैलेंद्र वेलिंगकर जो एक एक्टिविस्ट आसा, तेजी आयडियोलॉजी खंयची आसा कितें त्या हितून प्रकरणाक हांव वचना, पूण तो एक गोंयचो सुपुत्र, तो गोंयचो एक एक्टिविस्ट आनी तो शेर मेळावली जंय लोकांचेर अन्याय जाला तांकां न्याय दिवपाक तो थंय वयता आनी तेजे अधिकारान आसता. त्या भुरग्याक
तेजेर वेगळी वेगळी सेक्शन्स तुम्ही यूज करतात, ताका अरेस्ट करतात, 3rd डिग्री तेजेर यूज करतात आणि ताका तुम्ही मारतात. म्हणजे ऑफिसर लेवल पुलीस जे आसा ते ताका मारतात आणि असो मारतात की त्याच्या कानाचो पड्डो, त्याचे मेंदवाक सुद्धा त्रास जाल्यार खबर ना, तो उबो रावपाक शकना, त्याचो बॉडीचो बॅलन्स केला. एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर, ह्या पुलिसांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर तेंचेर घालपाक, हे एक्टिविस्टांचेर घालतात. जे एक्टिविस्ट भाशणां करतात ते अटेम्प्ट टू मर्डर जातात आणि पुलीस हांगा एक एक्टिविस्टाक मारपाक, ताका मारपाचो प्रयत्न करतात, ताका जितो मारून उडोवपाचे षडयंत्र चलयतात. त्यांचेर एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर लावपाक जाय. ज्युडिशियरीची जी फंक्शन आसा ती ज्युडिशियरी करूनी पनिशमेंट दिवपाचें काम हे पुलिसांचें न्ही. पुलिसांक अधिकार ना ताका मारपाक, तांकां हात लावपाक आणि असो मारप ज्या कारणान तेच्या आरोग्याचेर असो इफेक्ट जाता, लॉंग टर्म इफेक्ट जातलो. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस डिमांड करता की एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स बी इमिजिएटली अपॉइंटेड बाय द गोवा गव्हर्नमेंट and let they examine Shailendra Velinkar about his health conditions, and that report should be made public. At the same time, there should be impartial probe into this entire incident, how the police access has taken place, who has given the right to the police to try to kill him. It was an attempt to murder. And government has to protect right to protest. त्या खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. पालिका कायद्यातले दुरुस्तीचो फकत विक्रेत्यांचेर परिणाम जातलो अशें सगळे म्हणटात, पूण हेर सुदारणांक लागून पालिका क्षेत्रांतल्या दर एक घराक कितें त्रास जातलो ताचेर कोणूच उलयना, एका एनजीओन आरोप केला. सावियो कुतिन्यूच्या म्हणण्या प्रमाण 22 डिसेंबराक जो अधिनियम काडला तातूंत मालमत्ता आनी घर आनी फ्लॅटां खातीर वेगळ्या प्रकारच्या कराचो उल्लेख केला. खंय पालिका क्षेत्रांत रावपी लोकांनी पालिका कायद्यातल्या 101, 109, 110, 111, 114, 117, 118, 120 आनी 122 ही कलमां वाचची अशें आवाहनय ताणें केलां. ह्यो सगळ्यो दुरुस्त्यो घर, फ्लॅट आनी मालमत्ते संबंदी आशिल्ल्याचें कुतिन्यो म्हणटा. आमी एक पळयला की भरपूर आवाज जाल्लो रिगार्डिंग सेक्शन 88 जो एमेंडमेंट म्युनिसिपल एक्टान एमेंडमेंट जाल्लो आसा ऑर्डिनन्सा मार्फत, ताजेर व्हडलोच बोवाड जालो, मार्केट बंद डिक्लेअर जालें आनी कितें जालें, आवाज भरपूर जालो आनी फायनली गव्हर्मेंटान ते होल्डार दवरपाक डिसिजन घेतिल्लें आसा. जे एमेंडमेंटाचे ऑर्डिनन्स भायर सरलें आसा ऑन 22nd of December, it doesn't limit only to the market, it doesn't limit only to section 88. On the contrary, there are other sections which are also in the part of that ordinance and which is directly connected with each and every premises, each and every household within the respective municipal jurisdiction, whether it is Margaon, Panjim, Kunkoli, Sange, wherever such premises are there. And ते म्हणल्यार हाऊस टॅक्स. आता ह्या ऑर्डिनन्सा मार्फत सेक्शन 101, 114 वेरियस सेक्शन्स आसा, 109 हे वेरियस सेक्शना मार्फत टॅक्स न्यू सिस्टम काडले आसा टू अरायव एट अ रेटेबल व्हॅल्यू आनी कॅपिटल व्हॅल्यू म्हण. आतां रेटेबल व्हॅल्यू म्हळ्यार कितें, जो जे सपोज एक प्रिमायसीस आसा, एक फ्लॅट आसा और एक घर आसा, तें सपोज भाड्यान दिल्लें, ते ताजे एन्युअल रेंट कितें आसा ताजे 10% कॅल्कुलेट जातले. ते फ्लॅट और तें घर तूं स्वता देखून रावलें जाल्यारूय बी तुका तें 10% लागू जाता. तें फ्लॅट और घर बंद सुद्दां आसा जाल्यार तो 10% रेंट व्हॅल्यू तुका लागू जाता आनी तितलो तुका हाऊस टॅक्स फारीक करपाक पडटा. म्हळ्यार जो मनीस काल पासून 1000 रुपया देखून भरतालो जाल्यार हेज मुखार 10-15 हजार भरपा पडटले तेका. सेम वे कॅपिटल व्हॅल्यू म्हळ्यार ते प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू कितलो ते बेसिसाचेर डिसायड जाता आनी ताजेर एज पर रेजोल्युशन 0.1% to 1% व्हॅल्यू लागतलो, टॅक्स जाता. म्हळ्यार एक 50 लॅक्साचें सपोज फ्लॅट आसा जाल्यार तेजो 1%च म्हण जाल्यार कितले पयशे जाले ते हाऊस टॅक्साचे. तुमी फक्त सेक्शन 88चेरच उलयतात, बाकीच्या कलमां तुमकां कित्याक दिश्टी पडना? सावियोन राजकीय फुडाऱ्यांक प्रश्न विचारला. कितल्याशाच राजकीय फुडाऱ्यां कडेन पालिकेंतलीं दुकानां आसात, त्या पालिकेक 100 रुपया कर फारीक करतात
आनी कितलेशेच पटीन चड भाडें घेतात. आणि सेक्शन 88 इतलो बोवाळ जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, कितल्याशा पॉलिटिशियनां कडेच म्युन्सिपालिटीचें दुकान आसा. म्युन्सिपालिटीक ते 50-100 रुपया फारीक करतात, पूण भाड्यान दिवन लाखांनी रुपया भाडें घेतात. सो तो आवाज आयकूं येता गव्हर्मेंटाक आनी ताजेर हें जाता, होल्ड जाता. सेकंडली कितलीशीं म्युन्सिपालिटीची दुकानां प्रिमायसीस मायग्रंट्सां सबलेट केल्ले आसा. एक्चुअली ते कन्सिडर केलें जाल्यार इट इज अ गुड दीस थिंग. समजलें. आमी म्हणना की आमी जे ट्रेडिशनल बिजनसमॅन आसा ते कितल्याशा जनरेशनांत ते हे बिजनस कंडक्ट करता मार्केटात, तांचो ही इंट्रस्ट 100% गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाकूच जाय आनी कन्सिडर करपाकूच जाय. पूण एट द सेम टायम द प्रिमायसीस, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस गोईंग इन टू द हँड्स ऑफ मायग्रंट्स शूड ऑल्सो बी अंडर कंट्रोल. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत आम आदमी पक्षाचें काम पळोवन काँग्रेसीक धक्को बसलो. आम आदमी पार्टीच्या ह्या वावराक लागून काँग्रेसीन आपाचेर आरोप करपाक सुरवात केल्या. आप हो RSS भाग आशिल्ल्याचें काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान म्हटलां. गोंयांत काँग्रेसीची मतां फोडप इतलोच आम आदमी पार्टीचो उद्देश आसा. काँग्रेस मुक्त भारत होच तांचो अजेंडा आसा. आपान ते सिद्धय करून दाखयला, काँग्रेसीन आरोप केला. युती खातीर तयार आशिल्ल्याचें सांगून आम आदमी पक्षान उतर फिरयल्ल्याचें गिरीश म्हणटा. भाजपाक हरोवप होच आपाचो उद्देश आसा जाल्यार काँग्रेस उलोवणी करपाक तयार आशिल्ल्याचें गिरीशाचें म्हणणें. Their signs are clear to defeat BJP. We are open for discussion. This was in reference to some context. So they tried, they twisted my entire interview in their advantage, and they immediately reacted, a knee-jerk reaction. Their Delhi leaders also reacted. I'm very thankful to them. I'm very much thankful to Manish Sisodia and also Rahul Mamre, because I think Manish Sisodia also arranged another interview where they said the Congress is over and nobody is going to vote for Congress. That means their stand is clear that people of Goa are voting for BJP. This is what they are trying to say. So once again, that is proved now that Aam Aadmi Party is the creation of RSS. We wanted to hear it again. We want to reconfirmation this again, because when we say it, people don't believe. We wanted them to say this. Many individuals in Goa who basically don't want BJP to continue. जेंका BJP हरोवपाक जाय आशिल्ले अशे गोंयचे खुबशे लोकांचो हावीस आसा. लास्ट टायमूय आशिल्लो, आतांय आसा की BJP गोंयच्यान उडोवपाक जाय. त्या खातीर तुमी आम आदमी कडेन येवपाक जाय, आम आदमीन तुमी एक जावपाक जाय. आमी तांकां खूब सांगपाचे प्रयत्न केले, कन्विन्स करपाचे आमी खूब प्रयत्न केले की आम आदमी पार्टी ही गोंयांत जिखपाक येवना. आम आदमी पार्टीची इंटेन्शन क्लियर आसा की काँग्रेसची जितली मॅक्झिमम वोट्स आसा ती फोडप. तांकां हांगा सरकार करपाची बी कांय ना. तेंगेले जी आम आदमी पार्टी म्हणजेच RSSन एक क्रिएट केल्ली आसा ऑन देर लार्जर एजेंडा, दॅट इज काँग्रेस मुक्त भारत. सो आम आदमी पार्टी इज implementing Congress Mukt Bharat agenda of RSS, which is loud and clear. There is no doubt about it, but there was some doubts in the people of Goa. Delhi is for Aam Aadmi Party. In return, Aam Aadmi Party has to take away secular votes, anti-BJP votes, divided votes, and help BJP to win all the states. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारात कमी अधिक प्रमाणात पावस पडो येता. उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. दाबोळे सगळ्यांत उणे 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारात कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडो येता. अशें आसले तरी 11, 12, 13 आनी 14 तारखेर वातावरण निवळ आसतलें. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारात कमी अधिक प्रमाणात पावस झडू येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वातावरण सामान्यच आशिल्लें.
दाबोळे सगळ्यात उणे 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. तर मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.